कांदोलीम विलेज उगडास येता म्हाका 2012 आमी हिंगा प्रयत्न केलो हार्वेस्टिंग मशीन दिवपाक आनी तेन्ना म्हाका दिसता व्हेरी फ्यू शेतकार आसले म्हणजे एक देड दिसान हार्वेस्टिंग सोंपतालें फ्रॉम 30-40 fields गॉन अप टू 200 40 शेतां लायताले आदी आनी आतां एक 201 जण शेतकार शेत लायता। हेचो श्रेय क्रेडीट कांदोली पंचायत सगळे मेंबरांक आनी तेंचो फुडारी बाब ब्लेस फेर्नांदीस हेका वयता। सगळ्यांनी एफर्ट्स घातलेले आहा, पंचायत मेंबरांनी एफर्ट्स घातलेले आहा, तशेंच शेतकारांनी एफर्ट्स घातले आनी ह्या पावटी खुबश्यो वस्तू तेंकां पंचायतीनूय दिल्यो म्हणजे वेदर इट इज ट्रॅक्टर, वेदर इट इज आमचे सारें प्लांटर म्हणजे डायरेक्ट हाडून प्लांट करपाक। हे जो तर आमी शेतकारांक दिवंक लागले, प्रायम मिनिस्टराचें आमचें विजन, हें विजन खंय तरी गोंयान येताना तितलें पावना। म्हणजे जे भाशेन एग्रीकल्चराक आमी तेंको दिवपाक जाय तशें पावना। दुसऱ्या स्टेटींनी लोक फुडें सरता, एग्रीकल्चर म्हणटकच लोक फुडें सरता आनी जे प्रायम मिनिस्टर डिक्लेअर करता सबसिडी आसूं आनी सबसिडीच्या भायर जो तर प्रायम मिनिस्टर म्हणत जाल्यार तुमी इतले उत्पन्न करीत जाल्यार आपूण इतले तुमकां तेजेर टॉपअप दितलो म्हणजे सबसिडी दितलो वा तुमकां हेचो म्हणजे व्हडले रेफ्रिजरेशन प्लांट्स आहात तेंचे वाटेन कोल्ड रूम्स आहात। रेफ्रिजरेशन म्हणजे कोल्ड रूम्स, वेजिटेबल जर तर केली जाल्यार ते सोमते कोल्ड रूमान वयता, थिंगासून मेन मंडीन वयता, थिंगासून एक्सपोर्ट जाता। अशें आमचे कंट्रीकसून एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जावपाक लागलेले आहा आनी हे विजन जर तर आमी फुडें व्हरतले जाल्यार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वील हॅव टू वर्क एक्स्ट्रा, ऑफिसान बसून जावचें नाय। आतां कांदोली एफर्ट्स कशे जाले, कांदोलीचे वॉर्ड मेंबरांनी सरपंचाक घेवन एफर्ट्स केले की आनीक शेतां लावची म्हणून आनी हितून आनीक शेतां लायली लोकांनी, अशें न्हू की लावंक ना। आमी बांद बांदलो म्हणजे बांदा वयरसून जे खारें उदक भितर येतालें ते 80% कमी जाल्ले। आतां 2-3 स्लुईस गेटी जे लायल्यो जाल्यार ते सारके बंद जातले। म्हणजे एफर्ट्स घालपाची गरज आहा आनी एफर्ट्स घालतना तितून पंचायतीनूय भरपूर हेल्प केला। म्हणजे अंडर पंचायत फंड आनी अंडर CSR फंड असो फंड एकठांय करून कंप्लीट शेतकारांक अशें मशीन हाडून प्लांट करप, जे हे आसतले मागीर तेजे भायर सारें आसतलें, तेजे भायर ट्रॅक्टर आसतलो, हे सगळे आमी फॅसिलिटी दिल्ली आहा आनी त्या खातीर शेतकारान एफर्ट्स घालप की आपूण वचून शेतान देंवन ते सारके लायता वो ना, सारें मारता वो ना, हे सगळे तेणी एफर्ट्स घालून पळोवपाची गरज आहा। इट इज अ कलेक्टीव एफर्ट ऑफ एवरीवन आनी ती सेम जो तर गव्हर्मेंट ऑफ गोवा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर करीत जाल्यार गोंयान जी बार्देजान स्पेशली, हांव बार्देजाचें नांव कित्याक घेता, बार्देजान खुबशीं शेतां स्टॉप जाल्लीं आहा। प्लाविंग आदीं जे जाताले, शेत काडटाले एकदां, तेजे उपरांत मागीर ओसाणें लायताले, तेजे उपरांत सगळे भाशेची भाजी लायताले, हे सगळे काम आमच्या भुरग्यांनी बंद केल्ले आहा आनी स्पेशली आयचे यूथ जे आहा ते इसरलेले आहा की तेंचे पेरंट्सान तेंकां देवंकूच ना शेतान। कित्याक देवंक ना, पेरंट्सांनी बंद केले। ग्रँडफादर ग्रँडमदर करताले, तेजे उपरांत पेरंट्स वयताले शेतान, मोदेकात पेरंट्सांनी बंद केले कित्याक व्हडलेशी सबसिडी मेळनासल्यो, व्हडलोसो सपोर्ट गव्हर्मेंटाचो मेळनासलो, खुबश्यो वस्तू मेळनासल्यो आनी आयज गव्हर्मेंटान डिक्लेअर केल्ले आहा पूण प्रॅक्टिकली ग्रावंडार वचून फील्ड वर्क करपी आमचे कडेन गव्हर्मेंट सर्वंट ना। थोडे आहा, हांव म्हणना ना म्हणन, सारकेच देर आर फ्यू गव्हर्मेंट सर्वंट्स हू आर एग्रीकल्चर ऑफिसर्स हू आर गोईंग टू द फील्ड अँड एक्सप्लेनिंग टू द फार्मर्स, और फार्मर्स मीट करता ते पंचायतीन हॉलान वचून फार्मर्स मीट करता। जेन्ना पंचायत मेंबर आनी लायक मायंडेड पीपल ऑफ फार्मर्स क्लब फुडें सरतात तेन्नाच जाता। आनी आमी पळयलां की व्हेरी फ्यू विलेजीस हॅव टेकन अप फार्मिंग बॅक अगेन। म्हणजे जे फार्मिंग गेली 15 वर्सां बंद जाल्ले ते व्हेरी फ्यू विलेजीस हॅव स्टार्टेड अगेन। आय कॅन जस्ट काउंट ऑन देम, लायक फ्यू इन पिलेन, फ्यू इन आमच्या आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सीन, अशें फार्मर्स क्लब जे आहा थिंगा जाता।
मोठ्या प्रमाणान हे आमची सगळी जी मेन एरिया जे आहा गिरी आनी अदर एरियाज ऑफ बास्तोरा ते सगळे फार्मिंग थिंगासर बंद जाल्ले आहा. आनी थिंगासर तो नल्ला जो आहा तार रिवर म्हणटा पळय ताका तो सदांच ब्लॉक जाता आनी तो ओवरफ्लो जाता आनी ती सगळी शेतां नश्ट करता. तेजेर लॉंग टर्म प्लॅनिंग करपाची गरज आहा सरकारान. हांव आख्खे बार्देजाचेर उलयला आतां आनी तेजे भायर पासून वयशी दुसऱ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी फार्मिंग जे आदले भाशेन जाताले ते जायना आनी ते जावपाची गरज आहा. कित्याक वी हॅव टू ईट आवर ओन प्रोड्यूस आनी स्पेशली द रायस जो आमी भायलो घेता ते तुमी टेस्टिंग करूनय थोड्या जाणांनी पळोवपाची गरज आहा. रायस आमचो जो तर आमी हो ऑर्गॅनीक आमचो सारको, हेका आमी कांयच घालिना. आमचे मॅन्युअर ऑर्गॅनीक, आमचे ट्रॅक्टर आमी हाडटा, तेजे भायर हार्वेस्टिंग मशीन येता, हितून कांयच कॅमिकल आनी फर्टिलायझर म्हणटा पळय तो आसना. आनी त्या खातीर आमी म्हाका दिसता प्रयत्न करपाची गरज आहा. सगळ्यांनी मेळोन जे कांदोली पंचायतीन काम केलां तशें सगळे पंचायती काम करपाक लागले जाल्यार वील गेट मोर पीपल ग्रोईंग रायस. आनी जो तर मोर पीपल इफ यू वॉन्ट टू ग्रो रायस एंड अदर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस स्पेशली वेजिटेबल्स जे आमचे गोंयान आयज 90% वेजिटेबल इम्पोर्ट जाता आनी स्पेशली सम मंथ्स 100% वेजिटेबल इम्पोर्ट जाताले. हो कमी जावपाची गरज आहा. हो रेशियो जो 80-20% आमच्या गोंयान प्रोड्यूस जाता 80% आतां आमी 50%आर हाडपाची गरज आहा. आनी हें काम करीत जाल्यार everybody has to work together. Panchayats will have to be roped in, farmers clubs will have to be roped in, शेतकार जे सगळे आहा तांकां जागोवपाची गरज पडटली. आनी तितून आमचे हे वेजिटेबल प्रोड्यूस वील इन्क्रीज इन द स्टेट ऑफ गोवा, रायस प्रोड्यूस वील इन्क्रीज इन द स्टेट ऑफ गोवा. एंड दीस रायस आमचो हो जो आहा हो आमची शामाय म्हणटाले आमकां, माय ग्रँड मदर शुड टेल मी, हो घोट रायस म्हणून हो खायत जाल्यार मनीस स्ट्रॉंग जाता, हेल्दी उरता. आनी हो दुसरो रायस जो आमचो येता दुसरे स्टेटीनसून जो सुरय रायस म्हणटा आमी, इट इज नॉट दॅट हेल्दी अशें आमची आदले वडील आमकां म्हणटाले. हें म्हाका दिसता फुडें व्हरपाची गरज आहा. आय कॉंग्रॅच्युलेट कांदोली पंचायत एंड ऑल द फार्मर्स हू आर ओवर हियर की तुमी चालूच दवरा हें शेतां लावपाक. तुमकां हेल्प पंचायतीचो सदांच आसतलो, आमदाराचोय आसतलो, गव्हर्मेंटाचोय आसतलो. जी कितें सगळी स्किमी आहा ते तुमी घेया, कित्याक दीस इज आवर मनी, टॅक्स पेयर्स मनी. आमी जे टॅक्स फारीक करता, GST म्हणून फारीक करता, ते सरकार सेंट्रल गव्हर्मेंट तुमकां रिटर्न धाडटा. ते खुबशे जाण आमी गोंयकार घेयना. हांवें पळयल्ले आहा सबसिडी म्हणटा ती क्लेमूच करिना आमी. ते तुमी क्लेम करपाची गरज आहा. वेगवेगळे हितून सबसिडी आहा तितून फार्मिंगान, ते तुमी चॅक करा. आनी स्पेशली वेन इट कम्स टू वेजिटेबल प्रोडक्शन तुमी तेचेरूय चिंतपाची गरज आहा. आनी वेजिटेबल प्रोडक्शन जो तर तुमचे घरान आनी तुमी इकीत जाल्यार गिरायक 100% आहा. हेका कांयच उरोना. आमचे स्पेशली गोवन वेजिटेबल हे मेवत ना, आमकां सोदूंक गेल्यार मेवना. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.